Yes. Thank you so much, Spurti Pai Mataji and Saki Charan Mataji. म्हाका एक अवकाश दिले खातीर तुम्ही एक तुलसी महाराणीले बद्दल एक महात्म्य सांगचे म्हळ्यार एक व्हड एक पुण्य म्हणका आणि एक व्हड भाग्य म्हणका. आणि जमी पळयले आता आमगेले GSB भक्त समाजान तो बायलात आणि तुलसीचे हे करता ती चोडी पूज करता ती तशी चोडी विंगड विंगड जिर्माकोर विंगड विंगड नमुना फूल विंगड विंगड प्लांट्स जशी ते घेऊन चोडी बांधून ताची पूज करता ती तुळशी मुळांतून. हे एक भारी श्रद्धेरी वर्स वर्साक करता ती हे आणि करताना आम्ही एक ताजे तुलसीचे एक महत्व आणि हे पूजेचे एक महत्व तुलसी पूजा आम्ही कसले करता ती ताजे महत्व कसं नाही ताजे आमका कसं लाभ जाता आमगेले भौतिक जीवनांतू आणि आमगेले आध्यात्मिक जीवनांतू कशी लाभ जाता म्हण ताजे अर्थ कांगेनो आम्ही ते पूज केल्यारी ताजे फल अनेक हजार म्हणते ना ते फल मिळता आणि जास्ती श्रद्धेन आम्ही करच्या मिळता. प्रार्थना सांगून सोड करता. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते. आता मी पळयले भारी लायकानो तुलसी पूजा चुडी पूजा आम्ही पळयले की तशी वर्सान वर्ष हे श्रावण मासान तो प्रत्येक बायल मनीस हांगा करता ती GSB समाजांतू. त्यात आम्ही पळोवया तुळशी देवीला इतलं महत्व कसले आम्ही तुलसी देवी आमगेले आध्यात्मिक जीवनांत आमकां कशी मदत करता म्हणून आम्ही आज पळोवया. तशें हांगा सांगले तशी वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय ती कृष्णाले भारी प्रीतीची आणि विष्णु भक्ति प्रतिदेवी विष्णु भक्ति प्रदायिनी ती विष्णु भक्ति आमकां प्राप्त करच्या मदत करता. आम्ही कृष्णाक केन्ना डायरेक्टली आम्ही अप्रोच करच्या या ना पावच्या या ना खंयचे एक भक्ताल थ्रू आम्ही हे करता. तुलसी महाराणी असल एक श्रेष्ठ महान भक्त असा कृष्णाले ती आमकां प्रत्येक जीवनाचे प्रत्येक हांतुले ना आमकां भक्तीन तू कशी देवा लागीं कशें हाडचे म्हण आमकां सहाय करता आणि आमगेले भक्तीन तू प्रगती करच्याक आमकां सहाय करता. कोटलोक गत्ता कृष्णाले एक भारी प्रीतीचे एक जाग म्हळे खंयचे पृथ्वीचेरी वृंदावन. ते वृंदावनात तो अनेक लीले कृष्णान हांग केल्ले आसा. हे मोठू लील करच्याक ही वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी तुलसी महाराणीक वृंदा देवी बी म्हणता ती वृंदा देवी हे सक्कड अरेंजमेंट करता राधा कृष्णाक. तांकां खंच वनांतू खंच दिवस दीसभर खंचे 24 तास कसं लील जाता वचता वृंदावनांतू कृष्णानाली राधा राणीले. आणि वृंदा देवीले एक स्पेशल जाग विशेष जाग हांगा आसा वृंदावनान नंदगावांतू. तुम्ही केन्ना बी वृंदावन गेलेरी हांगा वचून हे दर्शन घेया. ती भारी लायक भारी सुंदर हांगा देवस्थान आसा वृंदा देवीले. वृंदा देवी हातांतू कीरा घेवन ती राबिल आसा. दक्ष म्हळे ते कीराल नाव ते कीर तिका वृंदा देवीले सेव करता. कृष्णाल राधा कृष्णाले लील करच खातीर ती वृंदा देवीले सहाय करता सेव करता. हे एक कीर नाही हे किराक आनी कितले असिस्टंट हजारो असिस्टंट आसता ती. तुम्ही थंय
वृंददेवीले देवळाक थंय ते जागेर गेलेरी ते पळोवे तो वृंददेवी देवळ आसा आणि वृंदकुंड आसा वृंददेवीन न्हांवचे ते ताजे मुखार एक वृंदकुंड आसा आणि एक हे तुळशीचे गार्डन म्हणून येता भारी लायक एक तुळशीचे सुತ್ತमुतले तुळशीचे झाड आसा आणि कसले झाड तुमकां दिसना आणि व्हड रूख आसा ती फल फूल वृक्ष अशें आसा ती हे पुरा ते गेले तेन्ना तुम पळयले रे हजारो हजार आत्तावरेन हजारो हजार कीर थंय रुखार बशिल्ले आसता ती कितली चंद एक मधुर आवाज काढतात तांणी थंयच्यान हांगच्यान उडता ती खंय कोणे कसले खावचे येता ती नवे खंय ते वृंदकुंडात उदक पिवचे येता ती सकड पुरा जागेर ते कीरान भरिल्लो आसा हे कीर कसं करता ती वृंददेवीला आज्ञा वयरी विंगड विंगड वृंदावनाचे विंगड विंगड जागेर वतात सद्दाची तांगेले वृंददेवील दूत शे आनी विंगड विंगड जागेर वचून वृंददेवी तांकां आज्ञा दिता की आयच्या दिवसान तू हे लिले खातीर खंयची सम जागो म्हण तुम्ही एक योग्य जागा एक सुंदर जागा सोदून काढा म्हण पुरा एक एक टीमाक एक एक डायरेक्शनान तो वृंददेवी ध्यान दिता तांकां तेन्ना ते कीर पुरा विंगड विंगड जागेर खंय चंद चंद परमळा फूल आसा ती खंय बरे बरे फळ आसा ती राधा आणि कृष्णाक तांकां भूक लागल्यारी लिले मध्यंतू तांकां खावचे खातीर विंगड विंगड चंद चंद लेक्स थंय आसा ती ते सकड पळोवन तांणी सोदून येवन वृंददेवीक सांगता ती अशी वृंददेवी राधा आणि कृष्णाक कसकसन जाई खंयचे वातावरण तांकां जाई वता वेळारी तांकां कशी एक सावट आशिल्ली जागेरी बरे वार येवचे जागेरी अशी व्यवस्था करता तितले न्हय अशी फूल फळ आणि केशर चंदन तांगे लिले खातीर आनी म्युझिक गायक पुरा ती व्यवस्था करता हे मट्टू सेव पळोवन राधा राणीक एक वेळ भारी खुशी जाता की हे वृंददेवी रात दिवस आमगेले म्हाका आनी कृष्णा मेळोवचे खातीर इतली करच्या व्यवस्था करता हिक कसन तरी हांव एक लायक एक उडगीर दिवका तिका म्हण सांगता कसं उडगीर दिवचे एक श्रेष्ठ उडगीर दिवका मागेले कसं आसा म्हण ती विचार करता राधा राणी तेन्ना ती विचार करता अगदी श्रेष्ठ म्हळ्यार कृष्ण शिवाय आनी दुसरे कसले श्रेष्ठ ना म्हाका हे वृंददेवीक हांव कृष्णाला उडगीर दिवन सोडले री कशी म्हणून तेन्ना ती एक दिवस वृंददेवीक एक चंद एक आसन करता एक चंद जागेर एक चंद आसन करता त्या भारी लायकन ती गेले गोपी साले सहायन ती भारी लायकन त्या आसनाक डेकोरेट करता आणि कृष्णाक आणि वृंददेवीक ते हाण बसयता आणि माताजी फ्रीज झाले दिसता नाही बाई बाई चला नेट पेंगेले हरे कृष्ण सॉरी नेटवर्काचे थोडे इश्यू आसा तेन्ना आमकां प्रितीच आशिल्ले कोणाक केन्ना आमी मस्त कोणाक शेअर करना ती जाल्यार राधा राणीले इतले एक तिगेले वृंददेवी वयर इतली प्रीती आशिल्ली की तिगेले प्रीती कृष्णाक तिणें वृंददेवीक दिवन सोडलें अशी कृष्णाला आनी वृंददेवीले वाडीक जाता अशें आमी श्रीमद भागवतम तूं पळयलें री एक तुलसी देवीले मस्त सकड महात्म्य आसा तुलसी देवी कशी भक्तांक ती कृष्ण प्राप्त करचे खातीर मदत करता कृष्णाक पावचे खातीर मदत करता म्हणून मस्त सकड लिहिली आसा ती आनी ते एक आसा ब्रह्मलय चेडू चतुष्कुमार एक्चुअली हानी मायावादी कृष्णाक एक व्यक्तित्व म्हणून तांणी एक व्यक्ती म्हणून तांणी स्वीकार केलो नाशिल्ले जाल्यार एक वेळ तांणी विचार करता ती आमी वचून वैकुंठांत विष्णू मेळया म्हण
ते विचार करून तांणी केन्ना भायर सरतात वैकुंठाक, वैकुंठा वच्चे वाटेरी तांकां एक भारी एक सुगंध तांकां येता. खंयची सुगंध? विष्णूले चरण कमलांतू आशिल्ले ते तुळशीचे सुगंध, इतले लायक मधुर सुगंध तांगेल नांकांत वता. ते तुळसी सुगंध तांगेल नांकांत गेले मात्र कसं जाता, तांगेल हृदय परिवर्तन, तांगेल हृदयांतू भक्ती उत्पन्न जाता. कृष्णाक एक व्यक्तिगत रूपान तांणी स्वीकार करचे सुरू करतात. इतलं बेगी तांगेले परिवर्तन जाता आणि इतलं आतुर जाता की तांणी कृष्ण विष्णूक मेळच खातीर वैकुंठा वचून विष्णू दर्शन करच खातीर तांणी हे जय विजय परमिशन वरे घेवच्याक तांणी हे करना ती की आमकां विष्णूक मेळका जाय तितले बेगी म्हणून. तशीच तांणी वैकुंठा वचून विष्णूले दर्शन करता ती हे तुलसी महाराणीले तुलसी देवीले कृपेनी अनुग्रहानी. तशीच ही चैतन्य चरितामृतांत आम्ही पळयता ती अद्वैताचार्य केन्ना तांणी पृथ्वीर आयले अद्वैताचार्य तांणी पळयता ती बंगालांत कशी एक अनाचार आशिल्ले, एक लोकाले एक आध्यात्मिकते वरेन तांतू कितले अराजकते आशिल्ले. लोक वेदाचे आधार घेवन कस कसन मांसाहार करच की, विंगड विंगड चुकीच काम करच की, लोकांक अन्याय करच की असं लोटू करत आशिल्ले. वेद पुराण हाजे आधारारी तांणी वाद करत आशिल्ले. हे वट्टू पळोवन अद्वैताचार्य मस्त दुःख जाता. अरे देवान आमके एक मोक्ष प्राप्ती करचे खातीर आमकां वेद आनी पुराणांनी दिल्या आनी ताजे दुर्व्यवहार करून ताजे दुरुपयोग करता सती हांकां कोणाक कोणी वांचोवचें येवका म्हणून देवा प्रार्थना करता. आता कोण येतले देवाल शिवाय आनी कोणाक इतकी साध्य आसा म्हणून देवाक विष्णू प्रार्थना करता. अद्वैताचार्य कशी प्रार्थना करता, शालिग्राम शिलाक पूज करता, अभिषेक करता तुळसी दलानं आणि गंगा जलानं शालिग्रामाल इतलं भक्तीन पूज करता आणि होडहोडान देवाक आपयता. देवा तू यो हांग प्रत्यक्ष यो, हांग हाय लोकांक हांग वांचई, आमकां भक्तांक हांग वांचई म्हण होडहोडान गौज घालता. तितल्या होडान देवाक आपयता. तेन्ना देव हांगेले भक्तीक पळोवन मस्त प्रसन्न जावन हांगा चैतन्य महाप्रभू रूपारी अवतार घेता. आणि पुरा बंगालांतू आम्ही पळयल्या भक्तीचे चैतन्य चरितामृतांतू भक्तीचे प्रचार कशे करता, कितले कितले लोकांक हांगा भक्त करून तांकां सम मार्गारी हाडयता. तशीच हरिदास ठाकूर उदाहरण आम्ही पळयता. हरिदास ठाकूर एक मुसलमान परिवारात जन्म घेवन बी कृष्णान इतलं आकर्षण आशिल्ले, कृष्ण हरिनामाच इतलं आकर्षण आशिल्ले, सद्याची 192 राउंड्स करत आशिल्ले. तांणी तुलसी देवीले एद्राक बसून एक हजेन बसून एक ध्यानस्थ जावन आणि तुलसी महाराणी लेद्रा बसून जप करत आशिल्ले. 192 राउंड्स एक वेळ 21 तास बसून तांणी जप करत आशिल्ले. केन्ना आमकां 16 माळाक एक वेळ पुरा करचे म्हळ्यार भारी कष्ट जाता. एक जाग्यार 2 तास बसचे म्हळ्यार भारी कष्ट जाता. हांगा हरिदास ठाकूर इतले तांगेले शक्ती आशिल्ले आत्मांतू तांणी 192 राउंड्स एक जाग्यार बसून करत आशिल्ले. तांगेल हे हरिनामाचे प्रभावान तांणी मुखार वचून ते रामचंद्र कानान पेटयल्ले एक वेश्येक वरेन तांणी परिवर्तीत करता. ती वेश्ये ताका एक मानहानी करची आयिल्ली, तागेल नाव वायट करचे खातीर, तागेल चरित्र वायट करचे खातीर ती उद्देशान आयिल्ली. जाल्यार हरिदास ठाकुरान तिका बैस म्हण सांगून तू एक बैस थोडे वेळ हांव तुगेली इच्छा पूर्ण करता म्हणून तिका हरिनाम आयकशिल्ले. ते हरिनाम आयकून 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 आणि ते तुलसी महाराणीले दर्शन घेवन घेवन हगूर हगूर ती तुलसी महाराणीले प्रदक्षिण करचे सुरू करता. अशें करून तिसरे दिवसांतू तिगेल पुरा हृदय परिवर्तन जाता आणि ती माफी मागता, क्षमापण मागता हरिदास ठाकूरा लेगीत आणि ताका शरण वता आणि मेगेल तिगेल पुरा जीवन भक्तिमय करता. हरिदास ठाकूराला आज्ञा वयल्यान ती वेश्यावृत्तीन ती कस कमयले, कस संपत्त तिगेले आशिल्ले पुरा ती दान करून एक भक्ताला एक वस्त्र घालून ती येता हरिदास ठाकूरा लेगीत. तेन्ना हरिदास ठाकूर तिका दीक्ष दिता आणि सांगता तू हेची जाग्यार बसून हरिनामा जप कर, तुगेल कल्याण जातले म्हणटा. आणि हरिदास ठाकूर थंयच्यान वता भायर सरता. ती तेच तुलसी देवी मुळा एद्रा बसून तागेल वरीची 192 राउंड्स करता, जप करता, मुखार वचून ती तिगेल जीवन परिपूर्ण करून येता.
तशीच हरिभक्ती विलासांत सांगितलं असा, तुलसी दल मात्रेन जलस्य कुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला. हांग सांगितलं असा, कृष्ण इतले भक्तां इतलं प्रीत करता, भक्तवत्सल असा, इतलं प्रीत करता भक्तांक, भक्ताले सेव करच्याक, भक्तांक सहाय करच्याक कृष्ण स्वताक विकून सोडता. कृष्णाक खुश प्रसन्न करच्याक मस्त कष्ट ना. ताका एक सिंपल एक तुलसी दल आणि उद्दाक असले पडटा. भगवद्गीतान सांगता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति. पत्रम म्हळे तुलसी दल आणि उद्दाक, एक फल एक फूल मात्र दिले री हांव प्रसन्न जाता, हांव तुमकां पुरा भयांतुल्यान मुक्त करता, हांव तुमगेल्या पापांतुल्यान मुक्त करता म्हण देव भगवद्गीतांत सांगिल्लें आसा. तशीच हे तुलसीक आमी तुलसील अनुग्रह पावचे, तुलसील सेव करचे भारी व्हड कष्ट नाही. तुलसीक सिंपल एक साधारण तरेन आमी एक तुलसीले स्पर्श करनो, तुलसीले प्रणाम करनो, तुलसीक पांय पडनो, तुलसी उद्दा घालनो, तुलसीचे प्रदक्षिण करनो, तुलसी आरती करनो. फक्त एक तुलसील उडगास काढल्या वरे ना आम्ही कितलं कितलं की व्हड एक पर्वतात असले पापान तुलेन आम्ही मुक्त जावेत. इतले नाही, आम्ही एक यमलोक वच्चे एक यमदूताल भयान वरे ना मुक्त जावेत. तुलसी देवी इतलं नम्र असा, इतलं निस्वार्थ असती. तुलसी देवीले प्रत्येक अंग ती भक्तांक दिता, देवाले भक्ती करच खातीर, तांगेल भक्तीन तू मुखार सरचू खातीर ती प्रत्येक अंग भक्ताले अर्पण करता. ती अपने आप स्वतःक ती भक्तांक अर्पण करता. तशी तुलसीले पान आम्ही पळवता, तुलसी दल देवाक अर्पण करतात आम्ही. प्रत्येक कृष्णाले विष्णूले देवळांत आम्ही पळवता, मठांत तू देवाले श्रृंगार करत असताना भारी लायक लायकन एस्पेशली साऊथ इंडियान उडपांतू मंगळूराक अशी गेले रे आम्ही भारी लायकन देवाक श्रृंगार करता. ती परमळा परमळा मोगरे फूल की देवाक चंचंद आभूषण की वस्त्र की भारी लायकन श्रृंगारता. ती एक एक हार वरेन माळ वरेन विंगड विंगड कलराचे आणि इतले सिमेट्रिकल जावन तांणी देवाक श्रृंगारतात. इतलं परफेक्शन आम्ही पळवता, भारी सुंदर दर्शन मेळटा आमकां थंय गेले री. तशीच स्पेशली इस्कॉन टेम्पलांत बी आम्ही गेले री कृष्णाक टर्बन बंच की विंगड विंगड ज्वेलरी की विंगड विंगड भारी लायक लायक ड्रेस की भारी सुंदर तरीकेन देवाक ड्रेस करता, ते अलंकार करता. ती लोक येवन आकर्षित जावन देवाक येवन भक्ती करो म्हणून ते आम्ही इतलोटू देवाक श्रृंगार करून पळय जर आम्ही देवाले चरण कमलांत तुलसी दवरना ते श्रृंगार अपूर्ण म्हणून येता. पळयता आम्ही इस्कॉन टेम्पलांत प्रत्येक देवळांत बी देवाक चंदन लावन त्या पायाक चरण कमलाक तुळसी अणसिता. तशी म्हणजे ते कायमचे ते उरका, दिसभर ते तुळस उरका म्हणून. तशीच देवाक कसा भोग लायता ते आमी खंयचे भोग कितले रुची रुची नैवेद्य आमी करून देवाक दिवं जाल्यार तुलसी दल नाशिवाय देव ते कितले देवाला प्रितीच असली तरी देव ते स्वीकार करना नैवेद्य. सो ते प्रत्येक प्रिपरेशन तो प्रत्येक नैवेद्यांत आमी एक एक तुलसी दल घालतात. तशीच उद्दाक वरे देवाक निवेद करतना ऑफर करता असतना तांतू तुलसी दल घालून ताका शुद्ध करता ती आनी देवाक नैवेद्याक दवरता ती. तशीच देवा अभिषेक करता असतना आता आमी अद्वैताचार्याला आयकले सालिग्राम शिलाक कशी सालिग्राम शिलाक बी एक तुलसी दवरता असतना बी ते आसनार बी पुरा तुलसी हांतुळेली उरता. तुलसीन श्रृंगार केल्लो उरता. सालिग्रामाक तुलसी म्हळ्यार अगदी प्रिती. तुलसीन ताका हे केल्लो उरता. इतले न्हय केन्ना इस्कॉन टेम्पलांत आमी पळयता ती रात्री हांकां सालिग्राम शिलाक रेस्ट करयता ती ते टायमा वरे ते तुळस हांतुळ न्हू देवाक ताजेर न्हीद करयता ती. इतले देवाक प्रिती तुलसी म्हळ्यार. तशीच आमी पळयता ती भक्त आमी तिलक लायता ती तिलक वयर एक अशी हे लायता ती आनी सकयल एक हे लायता ती ते तुलसीच पानाचे प्रतीक तुळसी लायता ती. तशीच आमी कंठीमाला गले कंठीमाळ घालता ती ते खंयच्यान केल्ले तुलसीचे सांसान हेणे उरता ते सुकील हेणे अशी कापून
ते तुळशीचे मणी करून तुळशी हार आम्ही गळ्याक घालतात ती कंठीमाळा म्हणतात आपण. तशीच आम्ही सद्दा जप करतात ती जपमाळा ते तुळशीचे हाजेन लाकडानं ते केल्ले असता. अशी तुलसी महाराणी आमका प्रत्येक भक्तीन तू प्रत्येक अंगान तो आमका मदत करता देवाक प्राप्त करच्याक. तशीच आम्ही इतले नाही एक साधारण मनशाक वरयता केन्ना तागेले जीव सोडचे वेळ उरता देह त्याग करचे वेळ उरता त्या टायमार आम्ही तुलसी दळ घालनो आणि गंगा जल घालनो ताका देवाले हे प्राप्त जावं अनुग्रह म्हण ताका हे करता ती. तशीची आम्ही वर्षांतीक करता ती. तेन्ना आमी पळोव येता भटमामू आमगेले घरात आयिल्ले तेन्ना ते विष्णूले नवे कृष्णाक अर्पण केले तुळसी हार घेवन येता ती. ते हाका पिंडाक तुळसी हार घालून तांणी शृंगारता ती देवाला अर्पण केले फूल तुळसी हार अर्पण करता ती. तुलसी देवी इतलं महत्वपूर्ण आमगेले जीवनांत एक पात्र वहिसिता. तितले नाही एक आमगेले भौतिक जीवनांत वरे आमगेले कितले रोग आदि उरता ते पूरा रोग निवारण करची शक्ती तुलसी महाराणी तू मस्त असता. तुलसी ते एक आयुर्वेदिक वखद तयार करतना हे तुलसीचे पानकी नवे ताजे दंटकी ते यूज करून खंयचे खंयचे रोगाक ते यूज करता ते. अशी इतले नाही आमगेले एक भवरोग असा भौतिक रोग विंगड भवरोग आमगेले भवरोग कसले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे भवरोग आम्ही देवालेगी आकर्षण जायना ती बेगीन. देवालेगे नावाक आम्ही आकर्षण जायना ती आमगेले भक्तींत आमकां रोच येना. हे वट्टू भवरोग वे आमकां शुद्ध करयता. तुलसी महाराणी आमगेले हे भवरोगांतुल्यान आमकां भायर करता आणि देवाले लग्गे आमकां घेवन वता. तशीची आम्ही हे केन्ना पूज करता ती ते तुलसी महाराणीक हे वट्टू तिगेले उडगास काडनो तिगेले महान ते उडगास काडनो आम्ही एक पूरा श्रद्धेन तिगेले प्रार्थना करया तिगेले अनुग्रह पावया तिके केन्ना कायमचे आम्ही एक उडगास करया तुलसी महाराणीक. आमकां आध्यात्मिक जीवनांत कसले कष्ट आयले रे आम्ही तुलसी महाराणीक एक प्रार्थना केले रे तुलसी महाराणी आमचे एक कष्ट निवारण करता आणि आमगेले आध्यात्मिकतान तू कसले एक बाध आयले रे ती निवारण करून आमकां बेगी प्रगती जावं तशें करता हे सांगून हांव राबयता. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद.